नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बुधवारा जाल्ल्या बसकांत भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेविशीं चर्चा, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं विचारल्यार म्हणटा नव्या वर्सांत जातल्यो नव्यो गजाली। नाणूस उसगांवां मेल्ल्या अवस्थेत सापडलो बिबटो, फास लागून मरण आयिल्ल्याचो अदमास, तपास सुरू। दक्षिण गोंयांत वट्ट 13 खून, 39 लिंगीक अत्याचार, 10 खुनाचे यत्न, जाल्यार जिवेशी मारपाच्यो 3 केशी, 850 750 केशी सुटाव्यो। गोंयांत फॉरेन टुरिस्टांचो आंकडो पडलो। फाटल्या वर्सा जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 2 कोटी देशी, जाल्यार फकत 7 लाख विदेशी पर्यटक। गांवच्या हिताचो विचार केल्या उपरांतच मायनिंग करात सुरू। मागण्यांचो विचार करपाक आडनदर जाली जाल्यार खण सुरू करपाक दिवचे नात। मायनिंग प्रस्नाचेर जाल्ल्या बसकेत मयेच्या लोकांची शिटकावणी। गोयचो मुख्यमंत्री म्हूण आपल्या नावाची चर्चा ही फकत एक अफवा, राजेंद्र आर्लेकारान दिली म्हायती। राजभवनात राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांची भेट घेतले उपरांत राजेंद्र आर्लेकार उलयलो। आता पळयात खबरो विस्तारान। बुधवारा जाल्ल्यो बसका भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेविशीं आशिल्ली। हे बसकांचो मंत्रिमंडळ फेरबदला कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं केल्ल्या प्रस्नाचेर नव्या वर्सांत बऱ्योचश्यो नव्यो गजाली जातल्यो अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली। फाटल्या कांय दिसां सावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा गोंयांत रंगतात। ह्यो चर्चा सुरू आसतनाच बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर एका फाटल्यान एक बसका जाल्यो। मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर जाल्ल्या बसकांक खासदार तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, आदलो खासदार नरेन सावयकार तशेंच विनय तेंडुलकार हांच्या वांगडा मुख्यमंत्र्याची बसका जाली। उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार, निलकंठ हळर्णकार आनी आमदार प्रवीण आल्लेकारूय मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर पाविल्ले। तांच्यो मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाल्यो। नव्या वर्सांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें सदानंद तानावडेन सांगिल्लें। पूण हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार कालच्यो बसका ह्यो भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेविशीं आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। पूण नव्या वर्सांत नव्यो गजाली जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान वयता सांगलें। आतां ह्यो नव्यो गजाली मंत्रिमंडळ फेरबदल वा आनी कितें तें कळपाक मार्ग ना। पार्टीचे आमचे ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन सुरू आसा। ऑर्गनायझेशनल इलेक्शनच्या संदर्भातली आज काही डिस्कशन्स आशिल्ली, सो ती डिस्कशन्स करपाक जिल्हा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बाकीचे जिल्ह्याचे कमिटी हाज्या संदर्भात डिस्कशन आशिल्लें। वर्सान बऱ्योचश्यो गजाली नव्यो जायत रावतल्यो। क्रायम डिटेक्शन रेटूय काल गोवा पुलिसांनी हें केला। पळय, गोवा पुलीस ऑलवेज क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय तो सदोदीत हाय आसा कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट्स। डिस्कशन जाला चर्चा चलता डिस्कशन तुमचे कडेन कितें उलोवप जाला काय म्हणटा सीएम अजून भायर सरता तेन्ना पयलीं चायन घेवन भायर सरले आमी। कसले काय डिस्कशन काय जाणार ते शफलाचेर डिस्कशन तुमीच करता, थंय काय जाणा आमी फायल तुमी पळयलें, फायल चायन दिलें फायली कधी फायल सर बस फायल डिपार्टमेंट कितके आसतले तुमी चिंता मंत्री सुदीन ढवळीकारा वांगडा जाल्ली चर्चा ही युतीच्या विशयाचेर आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सुदीन ढवळीकर आयलो, तो सुदीन ढवळीकर आमचो अलायन्स पार्टनर आसा सरकारान। ताज्याय बरोबर तेजे डिपार्टमेंटली काही इश्यूज आशिल्ले युतीच्या संदर्भात। आमी फुडल्या इलेक्शनाची तयारी करपाक लागला, ताजीय काही डिस्कशनां आशिल्ली। तर ती डिस्कशनां जी आसा आनी ही कंटिन्युअसली तेज्या बरोबर चर्चा आशिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बिरेस्तारान नाणूस उसगांवां मेल्ल्या अवस्थेत बिबटो सापडलो। बिबट्याक फास लागून मरण आयिल्ल्याचो दावो रान अधिकाऱ्यांनी केला। ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। आमी उसगांव 30 जी फॉरेस्ट्री नर्सरी आसा थंय आसा, ज्या जाग्यार आज सकाळ राती जो बिबटो आहा गुरुदास गावडे नाणसा हेच्या भाटांक जो सायडीन फास लायले कडेन तो मेवळो आनी तो मृतावस्थेत आजळो। जेन्ना तो बिबट्याक जेन्ना कोणी तरी कणपास लायल्लो आनी तेजी तो पोटांक अडकलो आनी मध्यरात्री सुमार ही घटना जावंक शकता असो जो आमचो फॉरेस्टर जो आसा दीपक तांडेर हेणी सांगलेलें आसा।
तो पोटाक तेच्या फास लागला आनी तेका मरण आयलें. रातभर तें मरण आयलें तेका अशें तरेन सांगलेलें आसा. आनी आतां तेजें पोस्टमॉर्टम ही चालू आसा आनी पोस्टमॉर्टम जातकीर तेका अग्नी दिलो वयतलो अशें तरेन सांगलें आसा. प्रोटोकॉल प्रमाणे तेका अग्नी दिलो वयतलो अशें तरेन सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत फॉरेन टुरिस्टांची फाट, हय हें सत्य. फाटल्या वर्साच्या आंकडेवारींतल्यान हें स्पश्ट जालां. देशी पर्यटकांचो गोंयांत चड भर. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. गोंयान पर्यटकांनी फाट केल्या म्हूण फाटले कांय दीस सोशल मिडियाचेर गोंया भायले इन्फ्लुएन्सरांनी मोहीम सुरू केल्या. खरेंच गोंयान पर्यटकांनी फाट केल्या काय कितें तें पळोवपाक गोमंतक टीव्हीन आंकडेवारी सोदून काडली जाल्यार खऱ्यांनीच चिंता करपासारकी म्हायती उक्ताडार आयल्या. गोंयान फॉरेन पर्यटकांनी खऱ्यांनीच फाट केल्या. पळयात 2019 वर्स ते 2024 सप्टेंबरा मेरेनची ही आंकडेवारी. वर्स 2019 देशी पर्यटक 71,27,287, विदेशी पर्यटक 9,37,113. 2020 वर्स 24,71,533 देशी पर्यटक, 3,193 विदेशी पर्यटक. 2021 33,08,089 देशी पर्यटक जाल्यार 22,128 विदेशी पर्यटक. 2022 वर्सान 7,18,985 देशी पर्यटक जाल्यार विदेशी पर्यटक 1,69,005. 2023 वर्सा 81,75,460 देशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक 4,52,702. 2024 म्हणल्यार जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 69,24,938 देशी पर्यटक जाल्यार 2,59,820 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले. गोंयान ह्या वर्सा खुबसो असो आवाज जालो की गोंयान जे पर्यटक आसा ते खूब कमी प्रमाणान गोंयान पावलेले आसात आनीक गोंयचे टुरिजम जे आसा ते खंय तरी धोक्यान आसा असो खुबसो आवाज जालो. पूण हे जेन्ना आंकडे आमी पळयतात जाल्यार हे आंकडे आमकां कितें सांगतात की पोस्ट कोविड आनी प्री कोविड हेंचे मदीं जो फरक आमी तुमच्या मुखार मांडलेलो आसा आनी हितून भितर कळटा की जो पोस्ट कोविडान जो फॉरेन टुरिस्ट जो गोंयान येवपाचो आशिल्लो तो खंय ना खंय कमी जाता तो आमकां दिश्टी पडटा. आनीक जो डॉमेस्टीक टुरिस्ट आसा, जो इंडियन टुरिस्ट आसा, तो टुरिस्ट गोंयान प्री कोविडा पेक्षा पोस्ट कोविड गोंयान तेजी संख्या वाडलेली आसा. आतां हेजो परिणाम टुरिजम इंडस्ट्रीन असो जाता की जे भायल्यान जे फॉरेन टुरिस्ट आसात, जे क्वॉलिटी टुरिस्ट आमी जेका म्हणटात, ते क्वॉलिटी टुरिस्ट कमी जाल्ले कारणान जे मोठे मोठे जे उद्योग असतात, मोठे मोठे जे हॉटेल्स असतात, तितून बिझनेस ऑब्वियसली कमी जाता. आनी त्याच बरोबर जेन्ना डॉमेस्टीक टुरिस्ट जेन्ना गोंयान येतात जाल्यार डॉमेस्टीक टुरिस्टांची क्वॉलिटी कशी आसता तेजेर डिपेंड आसता. कित्याक काही टुरिस्ट जे गोंयान येतात ते टुरिस्ट आपले गाडयांनीच रावतात, भायले भायर खंय जागा मेळटा थंय रावन ते जेवतात, रांदून जेवतात. सो असले आमी खूब कडेन चित्र पळयल्ले आसात. जाल्यार हे सगळे पळोवन जो गोंयचे टुरिजमाचो जो फुडार आसा तो खंयचे दिशेन वयता हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. पयलीं गांवच्या हिताचो विचार करात, उपरांतच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी मयेच्या लोकांनी बुधवारात दिवचलेत जाल्ले बसकेत लावन धरली. शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवची, घरा बसयल्ल्या पयलींच्या कामगारांक कामाचेर घेवचे, कंत्राट पद्दत बंद करचे तशेंच हेर मागण्यो हे बसकेत फुडें आयल्यो. मागण्यांचो विचार करपाक आडनदर जाली जाल्यार खण सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. शिरगांव मये मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी साळगांवकर शिपिंग कंपनीची पयराची खण सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. ही खण पयलीं चौगुले कंपनीची आशिल्ली. मायनिंग प्रस्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्ली. आमदार प्रवीण शेट हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार प्रवीण गावस, हेर अधिकारी आनी साळगांवकर कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. सरपंच कृष्णा चोडणकर हांचे सयत फकत 4 पंचवांगडी बसकेक हजर आशिल्ले. 2013 वर्सा सावन प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दियात, थळाव्यांक रोजगार आनी ट्रकांक काम दियात ह्यो मागण्यो शेतकार आनी लोकांनी लावन धरल्यो. डिसिजन घेवपाक जर तुमी कॅपेबल ना जाल्यार तुमी त्या मनशाक हाडपाक जाय. आयज म्हाका दिसता की हे जे फोरम हांगा आसा तांकां इसी ग्रांट करपाक आनी तांचें काम चालू करपाक, शेतकऱ्यांक न्हू. शेतकऱ्यांक जर जाल्यार शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडयात. जाताले जाल्यार सांगा, शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटपाचे ना, आमकां हे तुमचे कडेन उलोवपाचे गोश्टी ना. कित्याक आमी त्रास काडले आहा.
जे आमी कोर्टान वयता कोणाचे पयशे मोडटा कोर्टाचे तुमी हांगासर बसल्यार न्याय दिणारे ते पगार घेता ते ऑफिसर येवन थंय बसतात ते पगार घेता आमी कित्याक पयशे आमचे मोडप शेतान माती गेली ही सिद्ध केली तांकां आयज पर्यंत दंड कित्याक ना तांकां पेनल्टी दिवना कित्याक परत परत चालू आसा तेंचे कितली वर्सां जाली 2004 पयली केस आमची हे जाली फायनल जाली कॉम्पेन्सेशन हे जालें प्रत्येक वर्साक तुमकां लेटरां करची पडटा परत कलेक्टरा कडेन येवचें पडटा मामलेदारा कडेन येवचें पडटा हे घेवपाक कॉम्पेन्सेशन मागपाक ऑर्डर जाली ती मान्य ना तुमकां मान्य आसल्या उपरांत दिलें ना तुमी परत कित्याक येवचें पडटा हेजें कारण कितें सरकार बेकार आसा म्हणून तुमी हाडटा परत परत तांकां शिक्षा कित्याक ना पयलीं तांकां शिक्षा करा हे आमकां त्रास केल्या फक्त त्या ट्रकाचेर कितलेच लोक डिपेंड आसले एक ट्रक ओनर आसूं ट्रक ड्रायव्हर आसूं मेकॅनिक आसूं गॅरेज वाले आसूं ना स्पेअर पार्ट वाले आसूं ना जाल्यार ते हॉटेल वाले आसूं हे सगळे तेजेर डिपेंड आसले ते सगळे बंद जाले आहा जर आता स्टार्ट जाता जाल्यार ट्रकांचे ग्रेवन्सीस फुडें घेवनूच फुडें चलचे आनी दुसरे म्हणजे कामगार आमचे कामगार भाव कितले आतां बेकार आहा पयलींचे बेकार आहा पूण जे असले कामां आसले तांकांय दवरल्या तेंची परिस्थिती जाणून घेवंक जाय त्या 25 जाणां कामगारांक पहिली गोष्ट म्हणजे चौगुलेन सेटल करूंक जाय त्याच्या उपरांत ते साळोवकारा कडेन वचूंक शकतले जाल्यार ते साळोवकारा कडेन वचूंक शकतले तांकां डायरेक्ट तरी सोडून वयचे पडटले म्हणजे रिजायन दिवन वयचे पडटले आणि जे कितें तांकां मेळपाचें कॉम्पेन्सेशन जावं बाकीच्यो गोष्टी कितें रिप्लेसमेंट जावं आनी कितें आसूं ते एका उदीक सोडचे पडटले आमदार प्रेमिंद शेट हांणी मायनिंग कंपनीचेर फोग काडलो खण सुरू करचे पयलीं लोकांचे प्रस्न सुटावे जावपाकूच जाय अशें तांणी स्पश्ट केलां जशें सरकारान ठरयल्लें आसा आनी कॉम्पेन्सेशन जे बंद जाल्लें आहा तेन्ना पासून आतां पर्यंत तेजें कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना हें सुद्दां कॉम्पेन्सेशन मेळोवपाक जाय आनी हें भायर चालू करचे पयलीं दिवपाक जाय ही आमची ठाम मागणी तांकां जर मायनिंग बेगीन चालू करूंक जाय आमी सरकार जर बरें मिटींग कॉल आउट करतलेच साळगांवकाराक घेतले चौगुल्याकूय घेतले पण विशय जर तांकां बेगींतल्या बेगीन सुटावो जावपाक जाय साळगांवकाराक जाल्यार बेगीन तांकां मायनर चालू जावपाक जाय हो विशय जो तेंच्यांनी ताणून धरलेलो आहा जो तेंच्यांनी मॅटर कोर्टात घेतलो आसा म्हणजे तांकां दिवचें पडटा पूण तेंच्यांनी कोर्टात घेतलें पण जी गोष्ट तांकां हात पडटा दिवपाक ती तांकां केल्या शिवाय चुकचें ना आनी ह्या फावटी जे आमचे ग्रामस्थ आहा ते ठाम आहा ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी गंभीरपणे ताचो विचार करपाक गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत केरळचो राज्यपाल म्हूण आपली नियुक्ती जाल्ल्यान गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण आपल्या नांवाची चर्चा ही फकत एक अफवा आशिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां अशें राजेंद्र आर्लेकरान सांगलें केरळचो राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ल्या राजेंद्र आर्लेकर हांणी बुधवारा गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची राजभवनात भेट घेतली ते उपरांत राजेंद्र आर्लेकर उलयतालो आज हांव हांगासून केरळा वता म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आनी केरळा वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आनी म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें तांचे कडल्यान केरळची म्हायती ती घेवप आनी थंय वतलो एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा गोंयांत जशें ट्युरिजम डेवलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेवलप जाल्लें आसा They are maintaining very good relationship. And they are pukka gentleman. He is studying things, and his commitment to constitution and following the democratic norms is a thing which everybody can appreciate. And I am sure that he will be a gift to Kerala. And he will extend justice to all, irrespective of any other consideration. Equal justice he will provide. That Raju Bhavan, Goa Raju Bhavan. So I am thankful to him. I told Kerala people also he will follow that. And as far as development of Goa and Kerala, of course, it is concerned. You see, similarities are there. Coconut trees you can see.
old buildings you can see. The way in which people are expressing their opinions and dealings, see, very similar to Kerala. राजेंद्र आलेकर आणि केरळचो राज्यपाल म्हणून सोपूत घेतलो. बिहारांतल्यान तांची केरळा बदली केल्ली. राज्यपाल म्हणून आलेकर हांचे बिहार हे तिसरे राज्य जावन आसा. ह्या आदी तांणी हिमाचल उपरांत बिहारचे राज्यपाल म्हणून तांणी काम केलां. आता तांची केरळान बदली जाल्या. I, Rajendra Vishwanath Arlekar, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Kerala and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of India and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Kerala. पेडण्याचे आमदार प्रवीण आलेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेवपाक पेडण्या सावन पणजे मेरेन टिंटेड एसयूव्ही गाडयेन आयिल्ल्यान बोवाळ जालो. गाडयेचे आरशे काळे करून चलोवप्यांक पुलीस दंड दिता. मात पेडण्या सावन पणजे मेरेन येवपी आमदारांक एकूय पुलिसान कित्याक अडवना असो प्रस्न सामान्याच्या मनान उप्रासपाक लागला. सरकाराच्या नेमांक फकत सामान्य मनशांनूच पाळो दिवचो काय कितें हे विशीं आमदार प्रवीण आलेकराक विचारलें तेन्ना ताचे कडेन कांयच जाप नाशिल्ली. कोलवाळे हाऊसिंग बोर्डात हळणकर एड्युकेशन सोसायटी कुशीक आशिल्ल्या बांदकाम सुवातेर 1.8 लाख इतल्या मोलाची 400 लोखणाच्यो बार चोरपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हातूंत स्क्रॅपयार्ड मालका सयत 4 व्यक्तींचो आस्पाव आसा. ह्या संदर्भात घुसपिल्ल्यांक कोलवा पुलिशेन अटक करून चोरिल्ल्यो वस्तू जप्त केल्यात. आरोपींक म्हापशा JMFC कोर्टात 3 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. जेन्ना पळय आमी 7 येयले हांगा आनी तेच्या उपरांत आमचो स्टाफ एक 9 सुमार जो ग्रावंडार येयलो फाटल्यान पळोवपाक, लागून तो माती हाडपाक म्हणून गेल्लो आमी घालपाक. ती पळोवपाक वच जाल्यार तेजें लक्ष रोडाच्या फुडें पडलें मातशें. सो बेश्टें रोड पळोवंक गेल्लो तो जागा कितें आहा ती पळयताले. फाटले रोड आसले ते आमचे कोणीन येल्ले कट करून. सो तेणी रोखडेच येवन आमच्या स्कुलाच्या स्टाफाक इन्फॉर्म केलें आनी मागीर स्टाफान कॉल करून सांगलें अशें हें आहा म्हणून आमचे सोसायटी आहा स्कुलाची. तेका मागीर तेंच्यांनी कंप्लेन केली. पयले येवन इन्वेस्टिगेशन केलें पयलें आनी मागीर पुलिसांक कळयलें. आयज सकाळीं तांकां 4 जाणांक म्हापसा स्क्रॅपयार्ड आहा पळय तांकां 4 जाणांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्या आनी ते आतां पुलिसाचे कस्टडीन आहा. हे हळणकर इन्स्टिट्यूशन जे आसा त्याच्या कुशीक एक कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी त्या कन्स्ट्रक्शन सायटी वयले जे फावंडेशनाक यूज करपी जे आयर्न रॉड्स जे आसा ते सद्या ह्या जाग्या वयले चोरयेक गेल्लेची खबर सद्या समोर येयल्ली आसा. जेन्ना ह्या जाग्या वयलो ह्या कन्स्ट्रक्शन सायटी वयलो जो सुपरवायझर जो इंचार्ज आशिल्लो तेन्ना अकस्मात हांगासर पळोवपा खातीर येयलो तेन्ना ताका अशें कळोन येयलें की ह्या जाग्या वयले जे आयर्न रॉड जे आसा ते कमीत कमी 25 mm ते 18 mm 12 mm जी रॉड आसा त्याची किंमत आसा टोटल 2 लाख आनी कमीत कमी हांगासरले जे 400हून चड जे आयर्न बार्स जे आसात ते सध्या चोरयेक गेल्ले आसा. जेन्ना ही कागाळ ह्या इंचार्जान जेन्ना कोलवाळे पुलीस स्टेशनार केली तेन्ना कोलवाळे पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान तेंच्यांनी ताबडतोब एक्शन घेतली आनी जे काही चोरटे जे आसात तेंच्यांनी सध्या आपल्या ताब्यात घेतलेले आसा. तांकां आयज JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां 3 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कलंगूट गौरावाड्यार 2 शेकांक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच शेकधन्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. नेमको उजो कसो लागलो तें मात कळुना, पूण सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना.
मोले पळसकट्टा वाठारांत आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स ह्या पोल्ट्री फार्मांतल्यान घाण्यारो वास मारता अशी कागाळ थळाव्यांनी पंचायत तशेंच पुलिशेंत केल्या. ह्या पोल्ट्री फार्माच्या नांवान हांगा वेस्टेज प्लांट उबारिल्ल्याचे थळाव्यांचो आरोप. देखून ह्या प्रकरणात लक्ष घालून बेगीनूच ही समस्या सुटावी करपाचें आश्वासन सरपंच सुहास गांवकर हांणी दिलें. मोले पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांचे सध्या सामकेच हाल जाल्ले आसात. दनपारच्या वेळार तर थळाव्यांक घरांत सुद्दां रावन कशें दिसना इतलो घाणवास ह्या वाठारांत सांज जायसर पातळिल्लो आसता. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो वास थंय आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स ह्या पोल्ट्री फार्मांतल्यान येता खंय. पोल्ट्री फार्माच्या नांवान हांगा वेस्टेज प्लांट उबारिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. बेगोबेग हातून लक्ष घालचें ह्या खातीर थळाव्यांनी एकठांय येवन पंचायत तशेंच पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. रोखडीच ही समस्या सुटावी करतले अशें आश्वासन सरपंच सुहास गांवकार हांणी दिलां. आयकात. खरें आतां आमकां जाल्यार गाणें येता. लोकांचें म्हाका खबर ना. आमच्या घरान सुद्दां गाणें येता. आमकां जेवपाक सुद्दां मेळना, न्हिदपाक बी मेळना. कोणी घातला तो प्लांट? तो येवन पार्सेकारान. पार्सेकारान घातला. आनी चड घाण येता अशी? आमकां खूब येता. आमकां लोकांचें खबर ना. म्हाज्या घरान थंय जेवण सुद्दां वचना इतली गाणें येता. मागीर तुमी हे संदर्भात पंचायत बी कोणाक सांगलां? सांगलां. सगल्यांक सांगलां? ओके. आनी ते मागीर कितें? सगल्यांक सांगलां. आयकना तो तरी खूब हात. रिकू घाण येता. हे हाडून घालता म्हूण गाणें येता. नाजाल्यार कोंबड्याची फॅक्टरी तितली गाणें येवपाना ती गाणी हाडून घालता म्हूण गाणें येता. भायले हाडून हांगा ट्रिटमेंट करपाक पळयता तो आनी म्हणून घाण येता अशें दिसता. गाणें येता आमकां. आमकां जस्ट इतलें जाय की तेणी तो रँडलिंग प्लांट घातला पळय तो बेगीतल्या बेगीन शिफ्ट करचो. प्लांट आसा थंय. म्हणल्यार हांगा जो प्लांट आसा तो जो घातला तो शिफ्ट करचो. आमकां तिजो फार्मिंगाचो इशू कांयच ना. फक्त तो रँडलिंग प्लांट जो भायल्यान वेस्ट हाडून हांगा घातला तो नाकाच आमकां. वेस्ट प्लांट नाका. वेस्ट प्लांट नाकाच. हे पोल्ट्री फार्माचे तुमकां कांय इशू ना. इशू कांय ना. बट पोल्ट्री सुद्दां घालता जाल्यार आमचे आतां तेका खुबशे रेस्ट्रिक्शन आसतलेच. पूण सारकी घालप. हय सारकें. नियमान तत्व पाळोवन. हय. ओके. फक्त हो प्लांट शिफ्ट करपाचो वेस्टेज आमकां वेस्ट प्लांट नाकाच. आम्हाला पंचायतीचो सरपंच पयल्यार कितलेशे दीस जाले की ह्या वाठारांत चिकन जो वेस्ट आसा तेजो भरपूरसो इश्यू जाल्लो आसा. खंय रस्त्या सायडीच्यान वेस्ट मेळपाक लागलेले आसा. भरपूर क्वॉन्टिटीनूय वेस्ट उडयल्ले वयता रस्त्या सायडीच्यान आनी तेजो वास सगळ्याक भोंवता. तशेंच एक आमकां जे पळसकट्यार जे आसा थंयच्यान लोकलांची एक कंप्लेन येयल्ली, रिटर्न कंप्लेन येयल्ली की पार्सेकर फूड्स प्रायवेट लिमिटेड हे थंय कितें तरी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट करता, भायल्याच्यान कितें चिकन हाडटा म्हणून तेंच्या कडेन अशी एक कंप्लेन येयल्ली आमकां रिटर्न. सो तेजेर आमी जेन्ना मिटिंगेक येयले तेन्ना आमी थारायलें की आमच्या सगळ्या मंडळान थारायलें की तांकां दोनूय जी पार्टी आसा तांकां आपोवन तेंचें सारकें कितें आसा तें पळोवन हें करचें म्हणून. सो येता ते आतां 7 तारखेर आमी तांकां नोटीस धाडिल्ली आसा की 7 तारखेर तांकां आपोवपाचें आनी तेंच्या भितर मिटींग घेवन ती कितें आसा ती सारकी तोडगा काडपाची. आनी जर कडेन जर इशू जर कितें आसा जाल्यार आमी आमच्या लोकां वांगडा सगळ्या वांगडा आसतले. आमी मोले पंचायत क्षेत्रांतल्या फळसकट्टा ह्या गांवांत आसा. ज्या गांवांत जवळ जवळ 150 सुमार अशी वयर घरां आसा आनी लोकवस्ती तितलीच आसा मोठ्या प्रमाणान हांगा रावता. आनी हांगा जो एक प्लांट घातला तो पार्सेकर फूड्स म्हणून घातलेलो आसा आनी तो प्लांट हांगा तेणी खूब वर्सां पयलीं घातलेलो. पूण सद्याक हांगा पोल्ट्रीची ते गेले आसलेले आनी आतां तेणी तें वेस्टेज प्लांट म्हणून घातला आनी वेस्टेज प्लांटाची जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणान वास हे गांवांत येता. ती दिसान जाली की गांवांत वास येता अशी लोकांनी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात लोकांनी हांगा मोले पंचायतीक कंप्लेन दिल्या, पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या. जेन्ना पयलीं एक 15 दीस पयलीं तेंच्यांनी गाडी हांगा हाडिल्ल्यो आनी जेन्ना गाडी चॅक केली जाल्यार भितर सगळी वेस्टेज भरलेली आसलेली. आनी ह्या संदर्भात गाडी हाडिल्ली म्हणून तेणी ज्या मालकान कंप्लेन केली आनी तेन्ना पुलिसांनी सांगलें का तुमी तांकां गाडी हाडूं नाका म्हणून. आनी ती आमी वेस्टेज करना. पूण जेन्ना त्या दिसा गाडी हाडिल्ल्यो त्यो गाडी त्या दिसा तेंच्यांनी रस्त्या कुशींनी त्यो खाल्ली गेल्यो आसल्यो. आनी हेज्यान पयलीं आमी सांगलेलें की रस्त्या कुशीन मोठ्या प्रमाणान हांगा चिकन वेस्टेज उडयता आनी तो वास लोकांक त्रास जाता म्हणून. पूण आयज जेन्ना खरी गजाल कळ्ळी की पार्सेकर फूड हांगा तेणी वेस्टेज प्लांट चालू केल्लो आसा आनी तेजो वास हे लोकांक जाता आनी ताका त्रास जाता. ह्या संदर्भान तेणी सगळ्या कडेन वेवस्थीत रित्या बरोवन तेंच्यांनी कंप्लेन हांगा मोले पंचायतीन केल्ली आसा. मोले पंचायती सरपंचा कडेन जेन्ना आमी उलयले सरपंचान सांगलें 7 तारखेक आमी हे संदर्भात मिटींग दवरिल्ले, तेकाय आपयतले आनी गांवच्या लोकांकूय आपयतले म्हणून. पूण हेज्यान पयलीं गांवच्या लोकां वांगडा तेजी खुबश्यो मिटींग जाल्यो पयलीं 2023 तेन्ना तेणी बरोवन दिल्लें की बारीक सुद्दां वास तुमकां घरान कोणी कंप्लेन केली वास येता म्हणून कळ्ळी जाल्यार आपूण तो हांगासरली हे प्लांट जो आसा तो शिफ्ट करता म्हणून सांगलेलें. पूण आतां 1 वर्स जावन 3 म्हयने जाल्ले आसा. ताका कंप्लेन वास येता म्हणून कितल्या फावटी सांगलें आपूण तो कांयच करिना.
तेन्ना हेजी दखल सरकारान घेवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. केप्यां शेळडेची जैवविविधताय वाटोवपा खातीर थळावो प्रशांत देसायान पंचायती मुखार आंदोलन केलें. थळावी पंचायत बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय करिनात अशें तांचें म्हणणें. शेळडेची एटलांटीक मिल उद्योगीक करची, बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी अतिक्रमणा विरोधात कारवाय जावची, तशेंच हँडलूम टॅक्सटायल्स सामकी वायट स्थितींत आसा ती बेगोबेग दुरुस्त करची. ह्यो सगळ्यो मागण्यो पंचायतीन मान्य केल्यो जाल्यार आंदोलन फाटीं घेतलें अशें थळावो प्रशांत देसायान सांगलें. तेणे सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करूता. ताणें दोळ्या पट्टी बांदून परमिशन ग्रांट करूंक जायना. जमीन आमगेल्यो बी आसा, आमी हांगाचे जमीनदारच. आयज पळय प्रोटेस्ट करपाचे, आतां तुमी हे प्रोटेस्ट काय हंगर स्ट्रायक हे कितें एक्झॅक्टली? अजुनूय आमी हंगर स्ट्रायक डिक्लेअर केलो ना, आमी प्रोटेस्टाचेर आसाय. एक दिसाचो प्रोटेस्ट हो? आमी एक दिसाचो आसतलो किंवा 8 दिसां आसतलो हें आमी आतां सांगपाक शकनाय. पूण समज आमकां सांजेर म्हळ्यार जो पंचायती कडच्यान जर डेलिगेशन येयलें की दोगांय तुमी उलोवपा या, सेक्रेटरी सरपंच उलोवपा या, आमी तेणी आमचो रिटर्न दिले ह्या पॉयंटाचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. आतां तुमची पॉयंट कितें दवरल्या तुमी पंचायती मुखार? आमी पंचायती फुडें आमी सद्याक हे आमगेले रफली आसा. फर्स्ट एटलांटीक मिलीचेर आसा, हांगा रेजिडेन्शियल जावपा जायना, इंडस्ट्रियल जावपा जाय. दुसरें हँडलूम आसा, तिसरें इल्लीगल डेव्हलपमेंट, तिसरो हिल कटिंग आणि चौथो हाऊसिंग बोर्डाचेर एक ओपन स्पेस आसा 5000 स्क्वेअर मिटर. ती पंचायतीन आयडेंटिफायड करपा जाय ती एक्झॅक्ट जमीन खंय आसा ती, काय ती कोणी एनक्रोच केल्या. सायडीन पळय जो कोण येरादार आसा, कोण ऑक्युपंट आसा तेणी ती जमीन एनक्रोच. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. दिनांक 31 डिसेंबर 2024 ते 3 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. 2 जानेवारी रोजी सकाळी धार्मिक विधी आणि रात्री श्रीची सूर्यरथातून भव्य मिरवणूक. 3 जानेवारी रोजी सकाळी धार्मिक विधी, रात्री ऑर्केस्ट्रा आणि 4 जानेवारीला सकाळी 6 वाजता श्रीची महारथातून भव्य मिरवणूक. आपले स्नेहांकित श्री शांतादुर्गा भूमिपुरुष सप्तकोटेश्वर संस्थान समिती, फातर्पा, गोवा.